मुख्यमंत्री पर्रीकारान होम मिनिस्ट्री एखादे मंत्र्याक स्वतंत्र काढून दिवची म्हणून काँग्रेस मागता। शिवोलेचो WRD मंत्री विनोद पालयेकाराच्या थ्रेट टू लायफ प्रकरणाचो सरकारान 5 मेंबराची समिती नेमून तपास करचो म्हणून काँग्रेस मागता। पालयेकाराक भास जाला म्हणून पर्रीकार भाषा करता ती खंय फट। Vinod Palekar, minister in the Goa government, that his life is in danger, and common man have started saying, if minister's life is in danger, what about common people? So therefore I would like to appeal to the present home minister, who is the chief minister, to give up that portfolio of home affairs to any other minister independently. Don't give any other portfolio to that minister. Let him concentrate on that portfolio. A committee of 5 members consisting of citizens, NGOs, etc. be constituted to go into this matter. I am saying committee because so there are many people who may be aware of what is going on the coastal beaches. Let this 5-member committee examine the matter and report to the government. राहुल गांधीन खंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावंक जाय. I would like first to appeal, I have never said so, but I would like to first appeal to Rahulji that he should take over the presidency of the party at the earliest. And now that elections, organizational elections are going to be held for the post of presidency, Rahul Gandhi should take over the presidency of the party. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. मांद्रेच्या 4 दर्या देगांचेर केंद्राच्या फंडांतल्यान पार्किंग व्यवस्था, चेंजिंग रूम्स आनी टॉयलेट्स उबारपाक म्हूण थंयचो आमदार यत्न करता. सुवात सोदपाक म्हूण तो टुरिझम डायरेक्टरा बरोबर भोंवता. दुसरे वटेन साळावली धरणाक टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपा खातीर WRD मंत्री विनोद पालयेकार आनी सांगेच्या आमदाराचे यत्न चल्ल्यात. आमदारांनी सुवातेची इन्स्पेक्शनां केली. मांद्रे मतदारसंघातल्या केरी, हरमल, मांद्रे आणि मोरजे दर्यादेगेर पार्किंग व्यवस्था, चेंजिंग रूम्स आणि टॉयलेट्स उबारपा खातीर यत्न चल्ल्यात म्हूण थंयचो आमदार सोपटे सांगता. सुवात सोदूंक सोपटे बरोबर टुरिझम डायरेक्टर भोंवता. डिपार्टमेंटान ऑलरेडी जागा आयडेंटिफाय केल्ली पूण ती CRZन रिजेक्ट केल्या. सो CRZ रिजेक्ट केल्या उपरांत आमकां तेचेर कांय हें करूंक मेळना. आतां आमी आयज येयल्या कित्याक ऑनरेबल MLA सुद्दां सांगलें आमी त्या दिसा मिटिंगेक की आमी आयज येतले. तुमी तेंच्यांनी सांगलेले जागो आयडेंटिफाय म्हणजे खंय खंय जर आमकां मेळटा जाल्यार आयडेंटिफाय करया आनी थंय काम स्टार्ट करया. तेका लागून आयज येयल्यात आमी जागे खंय जर आमकां प्रोविजन मेळटा करपाक जाल्यार आमी हांगासर करतले म्हणून. सो आयज त्या विशयाचेर आमी चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स हेच्या खातीर आयज येयल्यात. आज प्रत्यक्ष हांव जेन्ना विजीट दिता तेन्ना लक्षांत येता की आमी ट्युरिस्ट बेल्ट म्हणटा. ट्युरिस्ट बेल्ट आसून देवान दिल्ली बऱ्यापैकी नैसर्गिक देणगी आसून ज्यो गोष्टी आमी म्हणजे सरकारान हांगा करपाक जाय ते म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं आज पर्यंत कांयच जायना. आनी आतां फिरता आसतना कळ्ळें की जागो आसून सुद्दां ज्या गोष्टी पब्लीक युजा खातीर टॉयलेट, बाथरूम, चेंजिंग रूम हे जे गोष्टी आसात ताका जागो मेळना. हाचे खातीर आमी प्रयत्न करप. पयशे कोट्यांनी येतले, यूज जातले, करूंक जाय ते जातले, ते जाय ते मेळचे ना. कारण ओन्ली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लँड, अवेलेबिलिटी ऑफ लँड. तेन्ना आमी प्रयत्न करता आनी जे 100 आनी आनीक 100 जे कोटी येतले ते ह्या मांद्रे मतदारसंघांचो प्रामुख्यान जो कोस्टल बेल्ट जो आसा जो आमी बीच म्हणटात, मोरजी बीच, मांद्रे बीच, हरांबोल आनी केरी, जास्तीत जास्त तेचो फायदो कसो जातलो हेचे हो विचार आनी हे मनान एक हे घेवन फुडें वचपाचो आयच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा. साळावली धरणाक टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपा खातीर WRD मंत्री विनोद पालयेकार आनी सांगेच्या आमदाराचे यत्न चल्ल्यात. बुधवारा दोगांनी साळावली धरणाचो वाठार भोंवन पळयलो. पावस सोंपत आयलो, मात अजून धरण वर्सा भशेन जाय तितले भरिल्ले ना. आमी वचून थंयसर पळयलें, उदक मुबलक प्रमाणात आसा, जाय तितकें भरलेलें आसा. 41% सादारण भरिल्लें आसा. फाटल्या वर्सा ते
43% आशिल्ले, ह्या वर्सा 41% आसा. ह्या वर्सा कमी पावस जावन सुद्दां बरें भरिल्लें आसा. कितें तरी ह्या डॅमा खातीर करपाची एक तीव्र इच्छा आसा. ज्या योगे नवीन नवीन पर्यटक आकर्शीत करपाची आमची योजना आसा आनी त्या दृश्टीन आमी आमचे सांगेचे आमदार माननीय श्री प्रसाद गांवकरजी तांकां बरोबर घेवन तांचे बरोबर सल्ला मसलत करून आमी नवीन पावलां उखलतले ज्या योगे बरे पर्यटक ह्या भागान आकर्शीत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.